Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हो जो इन्सिडंट जाला पळय हे बद्दल म्हाका कांयच खबर नाशिल्ली. फक्त जेवपाक वता म्हणून तो वचून आयला आनी हो इन्सिडंट घडला. आज पूण थर्सडे आशिल्ल्या कारणान आमचें रेस्टॉरंट बंद आसता. सो दीस इज अ वेल प्लॅन आनी कांय हांव सांगूंक शकना. म्हाका सरप्रायज दिसता आतां हें अशें जावप अशें म्हटल्यार ताजेर डायरेक्ट तो इतलो धडधकट मनीस आसा आनी ताजेर असो हल्ला जावप म्हटल्यार म्हाका खरेंच सरप्रायज दिसता सारकें. कांयच सांगूंक शकना. एवरी थर्सडे आपल्या खंयच्या फ्रेंडांक घेता आनी वयता आनी त्याच रेस्टॉरंटान वयता. ते मे बी तेजे फेवरेट आसतलें. हें कोणाक ना कोणाक खबर आसलें ना जाल्यार तें रस्त्याच्या भितर 500 मिटर भितर हें रेस्टॉरंट आहा. तुमी जर वचोन पळयशात थंय गाळवार फुडें कारवणा थंय जाल्यार तुमकां कळटलें रस्त्या वयरसून दिसाना भितर आहा तें. सो कोणाक कळ्ळें की तो थंय आहा म्हणून. कोण ना कोण आहा हेच्या फाटसून तेजो सोक्ष मोक्ष लावचो हो कट कारस्थान आहा. हेच्या फाटसून मास्टर मायंड राजकारणी आहा हो म्हजो आरोप आहा. कोणाचो हात आसन तें काम सोदपाचें पुलिशेचें तें तेंच्यांनी सोदून काडपाचें. हांव राजकारण्याचो म्हणटा जो कोणी सजमोंक जाय पळय हळदणकारांनी ते पक्के सजमाले. In the evening today, an incident was reported in which the Sarpanch of Aldona was attacked by some 6-7 persons, out of which we are trying to identify the identity of these assailants. We have some leads. We have registered a case under section 307, which is attempt to murder. We are taking it very seriously and we are investigating all angles, and hopefully we should have some quick investigation, quick